हो मूळ बिहारचो राकेश यादव। तो कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेटींतलेच SL प्रोटेस्क प्रायवेट लिमिटेड हे कंपनीत खंय कामाक आशिल्लो। ताका ब्रेस्तारा कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेटींत कुनील फॅक्टरी भायर ब्रेस्तारा उजो लागलो। उज्यात ताचे 90% आंग लासलां हें व्हिडिओ वेल्यान कळटा। शुक्रारा सकाळीं ताका GMCत मरण आयलें। मरचे पयलीं खंय राकेशान सिगार पेटयतना उजो लागला म्हूण जबानी दिल्या, अशें फोंडेचो PI सांगता। काल सांजे जवळ 7 वरांचेर आमकां कॉल आयला की एक मनीस कुणय सकयल जी कुन्नील फॅक्टरी आसा जंक्शना तेन्ना उबो रावला आनी तो जळिल्लो आसा आनी हेल्प जाय म्हणून ताणें फोन मारिल्लो। सो इमिडिएटली म्हजो PSI योगेश मांद्रेकर गेलो आनी तो मनीस थंय उबो आशिल्लो आनी 108 व्हेकली त्याच टायमार तांकां पाविल्ली। सो ताणें जुजबी ताणें इन्क्वायरी केली आमचे PSI ताणें ताका सांगलें की आपल्याक स्वताक आपूण माचीस पेटयत आसतना आपल्या कपड्यांक उजो लागलो आनी चड इन्क्वायरी करपाक मेळना। इमिडिएटली ताका 108 घालून GMCक शिफ्ट केलो। ताचे फाटल्यान इमिडिएटली आमी आमचो हवालदार हिरालाल गावडे हाका ताचो जबाब नोंद करपाक धाडलो आनी तेजी विचारपूस केली। तो एक ताच्या फ्रेंडा बरोबर भाड्याचे खंय तरी रुमार रावता आनी काल तो फोंडेक भोंवन परत वता आसतना परत गेलो आनी कुणय पावतकच ताणें परत आपल्याक कितें माचीस पेटयली तेन्ना म्हणपाक तो कपड्यांक उजो लागलो असो ताणें जबाब दिला आमकां। तरी पूण हाजे संदर्भांत आमची इन्क्वायरी चालू आसा। सगळे कडेन आमी पुलीस खंय इन्सिडंट जालो तो आमकां एक अजुनूय तेजें हें मेळोना, सो तेजे संदर्भांत तपास चालू आसा। तो काम खंय करतालो? प्रोपॅक्स म्हणून एक कंपनी आहा एक कसली पॅकेजींग, ते कंपनीत तो काम करता। नेटिव्ह खंयचो तो? नेटिव्ह बिहार। कितें एज कितें आसलो? एज तेजी 32 वर्सां। आनी कोण येयल्ले फॅमिली कोण तेगे? फॅमिली कोण ना ताजी, फॅमिली येवपाची आमी वाट पळयता। तुमकां ह्या संदर्भांत कोण संपर्क कोणी केलो ह्या संदर्भांत? आमकां फोन आयिल्लो हांगा पुलीस स्टेशनार, सो टेलिफोनीक इन्फॉर्मेशन। आता हो व्हिडिओ पळयात। हे व्हिडिओत उजो लागिल्लो राकेश यादव स्वताच चलत 108 एम्ब्युलन्सीत वता आनी कुशीक एक 108ची चली स्टाफ दिसता। मात ती 108ची स्टाफ चली राकेशाक हात पसून लायतना दिसना। 108 एम्ब्युलन्सात असल्या पेशंटाचे आंगार घालपाक म्हूण ब्लँकेट आसतात, ती हांगा राकेशाचेर घाल्ली ना। 108च्या स्टाफाचो हो हलगर्जीपणा क्लियर दिसता। राकेश यादवाची पिराय 32 वर्सां म्हूण पुलीस सांगतात। मात राकेशा कडेन जे आधार कार्ड मेळ्ळा तातूंत ताची जन्म तारीख दाखयल्या 16 सप्टेंबर 1998। ते हिसबान पळयल्यार ताची पिराय जाता 19 वर्सां। आधार कार्डा वेल्यान राकेशाची पिराय थारता 19 वर्सां जाल्यार पुलीस सांगतात 32 वर्सां। म्हणजे राकेश आपले वय लिपोवन खंय आनी कसलें काम करतालो हो प्रस्न उप्रासला। तो 18 वर्सां सकयल अल्पवयीन आसतना वय लिपोवन फॅक्टरीत कामाक आशिल्लो काय कितें ह्या प्रस्नाची पुलिसां कडल्यान तरी अजून जाप मेळिल्ली ना। राकेश यादवाच्या ह्या मरणाचेर काय प्रस्न उप्रासल्यात ते अशे, सिगार पेटयतना उजो लागून एखादो मनीस 90% भाजपाक शकता काय कितें? राकेशाच्या आधार कार्डाचे जल्म तारखेवेल्यान ताची पिराय जाता 19 वर्सां, मात पुलीस सांगतात 32 वर्सां। हें गुड्डूल आसाव कितें? राकेश यादवाचे इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्याच एखादे फॅक्टरीत बरें वायट जाला काय कितें आनी ते प्रकरण चिड्डुपाचो यत्न चल्ला काय कितें? फोंडे पुलिशेचे चौकशेंत ह्या प्रस्नांच्यो क्लियर जापो मेळ्ळ्यारूच तपास योग्य दिशेन चल्ला म्हणपाचो, नाजाल्यार ह्या बिहारच्या कामगाराचें मरण हें एक कोडेंच। इतले मजगतीं शुक्रारा सांजे मेरेन पुलीस राकेशान पेत्रोल आंगार ओतून आत्महत्या केल्या ह्या निश्कर्शाचेर पावल्या। पुलिसांक घडणुकेच्या सुवातेर फ्रुटीची बाटली मेळ्ळ्या। हे बाटलेंतल्यान पेत्रोल हाडून ताणें स्वताक उजो लायला म्हूण पुलिसांचो दावो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू।